विसवा उपरांत परत एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. रवींद्र भवन मडगांवान फ्लेमिंगो थिएटर्साच्या जोडपालवान एक नवें पावल मारलां. शाळेंतलीं भुरगीं वाचन करना ही सदांच कागाळ आसता म्हण भुरग्यांक नाटकाची ओड निर्माण करपाक कांय प्ले एक्ट करून दाखोवपाचो यत्न रवींद्र भवन मडगांवान केला म्हण म्हायती रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायकान दिल्या. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. रवींद्र भवन मडगांवान हो एक नवो इनिशिएटीव घेतला. फ्लेमिंगो थिएटर्स तांचे बरोबर प्रोडक्शन एंटायरली रवींद्र भवनाचे. की आमी सदांच कंप्लेन करतात की शाळेंतलीं भुरगीं हायर सेकंडरींतली भुरगीं कांय वाचनात, रिडींग करना म्हण तांचे बद्दल सदांच आमची कंप्लेन आसता. पण हे पयली खेपेक आमी एक असो इनिशिएटीव घेतलो की ह्या हातूंतल्यान भुरग्यांनी वाचपाक चडांत चड वाचपाक लागचें. आनी ताजे खातीर कांय स्टोरी ज्यो आसात, पॉप्युलर स्टोरी ज्यो भुरग्यांक खबर आसात त्यो आमी नाटकांतल्यान इनॅक्ट केल्यात. आमकां खात्री आसा की ह्या प्रयोगा नंतर तांचे मदीं वाचनाची एक नवी आवड निर्माण जातली. आनी आमी इनफॅक्ट भुरग्यां कडच्यानूच फीडबॅक घेतले हाजे विशीं की तांकां वेदर तांकां तशी आवड निर्माण जाता काय म्हण. वी आर शुअर दॅट की हो प्रयोग सक्सेसफूल जातलो. आज आमी ही फक्त सुरवात आसा. सालसेतींतल्या 50-60 स्कुलां भितर वतले आमी, आनी ताजे नंतर गरज जर भासली जर जायत जाल्यार बाकीच्या तालुक्यांतल्या स्कुलांनूय बी आमी वतले.